आज GMCंतल्यान आमकां काल रिक्वेस्ट आयली की एक डोनरान आपले ऑर्गन डोनेट केल्यात आनी ते डिफरंट लोकेशनार वतले. म्हणजे त्या प्रमाणे आमी आज ट्रॅफिक अरेंजमेंट केल्लो. हे जे ऑर्गन आसा म्हणजे हार्ट, किडनी जावं कितें आसा ते ऑर्गन GMCंतल्यान एअरपोर्टार पावोवपाचे आशिल्ले. सो ताका लागून एक अशी आसता SOP की ग्रीन कॉरिडॉर तांकां फ्री पॅसेज दिवपाची. सो आज आमी ट्रॅफिकान अरेंजमेंट करून तांकां ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे ग्रीन क्लियर पॅसेज दिली. म्हणजे पयलीं 2 एम्ब्युलन्सी ते ऑर्गन घेवन मोपा एअरपोर्टार गेले आनी एक दाबोली एअरपोर्टार गेले. सो आमी तांकां ग्रीन कॉरिडॉर क्लियर पॅसेज दिली ट्रॅफिकाची आनी आमचे सगळे ऑफिसर इन फील्ड आशिल्ले. कित्याक फाटले हेतून कितें लायफ सेवींग हें आसा की ऑर्गन कोणा टायमार पावचो आनी तो ताका उपयोग पडचो. आमकां GMC कडच्यान तशी रिक्वेस्ट आयली की ट्रान्सपोर्ट जावपाचें आसा ताका लागून आमी अरेंजमेंट केल्लो. सकाळी पयलीं 9:25 स्टार्ट जाल्यो त्यो 3 एम्ब्युलन्सी गेली, 2 मोपा गेले आनी एक GMC गेली. ओके. सो ते सुटले त्या प्रमाणे जेन्ना तांचो मुवमेंट आसता तेन्ना आमी मातशें तांकां क्लियर पॅसेज दिवपाक ट्रॅफिक सायडी काडला जावं जंक्शन मेन आसता थंय मातशें थांबोवची पडलें इतलें. ओके. सो हाजो फाटल्यान हेतू एक आशिल्लो की लायफ सेवींग हें आशिल्ले कारणान तो ऑर्गन रायट टायमार पावचो आनी ज्या कोणा मनशाक गरज आसा ताका ताजो उपयोग जावचो. खंय खंय अशें तुमकां मेजर अशें खंय गेल्या तें खबर ना पण आमी मोपा एअरपोर्टार पर्यंत आमी तांकां क्लियर पॅसेज दिल्या. ट्रॅफिक सर टील मोपा एअरपोर्ट टील मोपा GMC टील मोपा आनी GMC टील दाबोली एअरपोर्ट.